पंढरीनाथ महाराज की जय. ಹರೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ. ನಾಲಿಗೆ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ರಾಮ ರಾಮ ಎಂಬೋ ನಾಮ, ವ್ಯಾಳಿಗೆ ಒದಗಲಿ ಹರಿಯೇ ನಿನ್ನ ಮರೆಯೇ. ಕಾಲನ ದೂತರು ಕಠಿಣರೇ ಸರಿ, ವ್ಯಾಳಿಯು ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆಲಯದವರ ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲೇನೋ ಲಾಲಿಸುವುದು ಎನ್ನ ಭಿನ್ನಪ. ಮುಣು वासुदेव विठ्ठल अंकिताचे व्यासतत्वज्ञ तीर्थस्वामी 300 वर्सां फुडें सांगता आसती हें भजन. हाजे अर्थ कसो म्हूण म्हळ्यार जिब्बे तुदयेरी तुगेल नामस्मरण येवो केदना व्याळिगे वदगली. व्याळी म्हूण म्हळ्यार उत्तर कर्नाटकांत वेळेक व्याळी म्हणटात आनी उत्तर कर्नाटका भास दासान बरयतना तांणी बरयले भाशे वैरीचे आमी सांगितले तांणी खंयची भागा तूं आशिल्लो दास म्हूण. तशी त्या वेळेक खंयचे त्या वेळे म्हळ्यार अंत्यकालारी देहातकून प्राण भायर वची संदर्भारी रामा तुगेले नामस्मरण येवो मेगेले जिब्बेरी राम नाम येवो कसल्याक म्हूण म्हळ्यार कालन दूतरू कठिणरे सरी. कालन दूत म्हळ्यार यमदूत. यमदूत मस्त कश्ट तांणी सांगून नरशिवनायका पांय येता रेडी जावन बैस हांव तुका आपोवन व्हरता म्हणून कोणूय येना ती केद नेता म्हणून वतल्याकय कळना घरकडच्यांकय कळना. आलयदवर शक्ती अलेनो घरले आशिल्ले तसले हांव सुबा पुसू बायल चेडूं कोणाकय तांकां शक्ती आसवे राबोवचे ना. तशें जाल्यार मितीन परमात्मा लालिसुವುದು मेगेले उत्तर आयकरे परमात्मा आनी त्या वेळेर नामस्मरण जिब्बेर दी म्हणून. तशें जाल्यार त्या वेळी नामस्मरण दिवका म्हण जाल्यार कसं करका म्हळ्यार आत्तां प्रॅक्टीस सुरू करका नवें तेची हें भजन सम्राट. आत्तां प्रॅक्टीस करचें प्रति दीस प्रति क्षण परमात्मा नामस्मरण करचें. तन्मूलक त्या भजन केवल स्पर्धी जावन न्हय. एक 20 निमिश आमकां वेदिकेर मेळ्ळेलें तसलें एक अवकाश परमात्मा नामस्मरण करताची नामस्मरणाचे निरंतर अभ्यास करतरच म्हण जाल्यार कसले एक हाता लागले म्हणले रामा म्हणटा आमी नातल्यार अय्यो म्हणटा ते अभ्यास जाले म्हण जाल्यार कसले एक वचून हात वचून आड्डले रामा म्हणले एक वेंकटेशा गोविंदा म्हणटात इताक ते अभ्यास आशिल्ले मितीन. त्या अभ्यासा मितीन प्राण वतना गोविंदा म्हणू येता ना म्हणून जाल्यार अयो म्हणू पुरो. ताजे खातीर नामस्मरण जावका भजन जावका म्हणलें. आज एक नवे एपिसोड घेवन तुमगेले मुखार आयिल्लो आसा. आज मेगेल वटू हांगा वेदिकेरी मुंबयतून आयिल्ले राघवेंद्र मल्य मामा सती तशीच आमगेले गंगोळीचे अद्भुत व्यक्ती भजने बग्गे मस्त कळलेले तसले आमगेले मुकुंद पै तशीच मंगळूरचे आमगेले नागेश गिरीश नागेश प्रभू हांणे सती आमी सक्कड बैसून भजन आयकुया. पुत्तूर भजना मंडळीचे श्री लक्ष्मी वेंकटेश महिळा भजना मंडळीचे भजन आयकून धन्य जावया. सुकृतींद्र सद्गुरु स्मरण करा. ओम गुरु 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 सुकृतींद्राय नमः. ओम गुरु सुकृतींद्राय नमः. ओम गुरु सुकृतींद्राय नमः. ओम गुरु सुकृतींद्राय नमः. सद्गुरु स्मरण करा श्री सुकृतींद्र सद्गुरु स्मरण करा.
गुरु भक्तीन हरि भक्ती भजता हरि गुरु भक्तीन मुक्तीची मिळता गुरु हरि समहे शास्त्र सांगता गुरु हरि समहे शास्त्र सांगता हरि गुरु भक्ती भाऊ भरा भरा हरि गुरु भक्ती भाऊ भरा भरा सद्गुरु स्मरण करा श्री सुकृतींद्र सद्गुरु स्मरण करा ओम गुरु 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 गुरु आकृते प्रतिचेरे हे प्रीति गुरु स्मृति गुरु चरणांतु सद्गति गुरु आकृति प्रतिचेरे हे प्रीति गुरु स्मृति गुरु चरणांतु सद्गति गुरु आकृते प्रतिचेरे हे प्रीति गुरु स्मृति गुरु चरणांतु सद्गति गुरु मूल नारायण बिंबांतु गुरु मूल नारायण
पंढरी मोर्चलावा भीमा तीरी मोर्चलावा भीमा तीरी वेडा वेडा रे पंढरी वेडा वेडा रे पंढरी पंढरी वेडा वेडा रे पंढरी वेडा वेडा रे पंढरी
लक्ष्मी व्यंकटेश भजना मंडळी महिला भजना मंडळी कशी आसा आमगेले वेंकटरमण आराम आसता न्हय चंद जाला तुमगेलें भजन मस्त चंद जाला आतां फस्ट आमगेले गिरीश नागेश प्रभू कसं सांगता म्हणून पळोवया भारी चंद जावन जाला भजन आयकुच्याक आनंद जाला हार्मोनियम जावो तबलो जावो सिंक्रोनायझेशन लायक आसलें देव बरें करूं प्रजनाक मुकुंदा तुगेलो अभिप्राय भारी चंद्री तरी भजन मनाक लागची तशी एक सांगिल आसा मुख्य जावन आमी मस्त महिला मंडळी पळयताची विशेष जावन सांगता जाल्यार जनरली कशें आसता म्हणून सांगल्यार आमगे धर्ममंडल मंडळींतू एक मंडळी भजना मंडळी एकल्यान सांगचे रिपीट करचे तशें आसता मात्र महिला मंडळींतू जनरली कसं म्हणून सांगल्यार पुरा जनान ಒಟ್ಟು सांगचे तसले एक क्रम चड मात्र हंगे एक तुमगेल्या मंडळींत एक नोट केल्लो विशय कसं म्हणून सांगल्यार एक भजनेचे मंडळीचे कशी सांगता एकल्यान सांगून आनी एकले एक रिपीट करून की एक मंडळ म्हणतात मंडळी सो ताक एक कसं कशी एक अनुरूप जावन तसले एक मंडळी तुम्ही एक फॉर्म केलं आसा ताजे बद्दल एक तुमकां प्रथम जावन अभिनंदना आनी एक कबीरदासान एक सांगिल वरी संगीत सुना सूर बिना सूर सुना भक्ती बिना तुमगेल मंडळींतू भक्तीन आनी ताजे निमित्ती स्वर लागेल आसा ताजे निमित्ती संगीत कितले जावका तितले ते पुरा रितीरी एक चंद रितीरी विशेष जावन कंपनीमेंट्स तबले बशिल्ले आमगे मालगडा मम्माक बदल जावन एक कितले चंद रितीरी एक मंडळी साथ दिवका तितलेची रांदपा मीठ कशें आसता तशी तितले चंद कोरून एक कॉम्प्लिमेंटरी जावन एक साथ दिल तसले आमगेले मालगड मनीश मम्माक तबले बशिल्ले तांकां विशेष जावन धन्यवाद सांगता भारी चंद रितीरी प्रेजेंट केल्लो आसा धन्यवाद मुकुंदान चंद कोण सांगला वापस हांव सांगता हांवें नाका की म्हणून मेगेले गांव चेकाव कसं सांगचे न्हय जाल्यार एक कार्यक्रमा एक नियम म्हूण आसा पळय ताजे प्रकार सांगता फस्ट म्हाका अत्यंत खूश जालें कशें जालें म्हळ्यार हें वर्स सुकृतींद्र स्वाम्यान बृंदावनस्थ जावन 75 वर्स तुमी तें स्मरण केल्लें फस्ट म्हाका अत्यंत खोशी जाली त्या विशयांत कित्याक म्हळ्यार सगळे एक वर्स ते आमगेले परमपूज्य सुकृतींद्र स्वाम्याला आराधन करता म्हणून परमपूज्य श्रीमद संयमेंद्र तीर्थ स्वाम्यान आज्ञा दिलेलो आसा आदेश दिलेलो आसा ताजे प्रकार मस्त पुरा कार्यक्रम चलतस तशी हें एक म्हणलें म्हाका खुशी जालें दोनीचे येनु सार्थका जन्म येनु सार्थका हें भजन बरयलें कोण गोतस्की प्राणेश विठ्ठल दासर तो कोण गोतस्की रायचूरचे एक योगेंद्र म्हण म्हळाले एक ताणें मागीर जगन्नाथ दासान तांकां शिश्य घेवन प्राणेश विठ्ठल म्हणून एक तांकां अंकीत दिलें तागेलें गांव खंयचें गोतस्की रायचूर न्हय लिंगसूर ताजे खातीर गेलेलो लिंगसूर म्हळ्यार बಳ್ಳारी शिरगुप्पा थंय तकून मुखार सादारण एक 60-70 किलोमिटर दूर लिंग सुगुरू म्हणटात ताका लिंगसूर म्हणूय म्हणटात तसले जगन्नाथ दासाल एक परमशिश्य जावन एक प्राणेश विठ्ठल म्हणून अंकीत घेवन मस्त चंद भजन बरयलें आसा हांव लिंगसूर हा प्रोग्राम सादारण 150-200 वर्सां फुडलो व्यक्ती तो लिंगसूर हा कार्यक्रम वतना थंय निमगेले हांवें प्राणेश दासाले कोणाय आसा तांगेले फॅमिलीचे आसा ती म्हण तांगेले कडेन तांणी म्हाका तांगेले घरले आपोवन व्हरून ताणें बरयलें तसलें एक साहित्याचें एक बूक म्हाका दिला मस्त पोरणे 100 वर्सां फुडलें एक बूक म्हाका मेळ्ळेलें आसा तसलें प्राणेश दासाल म्हणलें म्हाका मस्त खुशी जालें कित्याक म्हणून मस्त जन प्राणेश दासाल म्हणत त्या एक खुशी जाली म्हाका दोनीचे कसं म्हळ्यार त्या प्राणेश दासू श्रीधर विठ्ठल दास म्हणून आनेकलो आसा तो एक नमुन्याचे भोगी जावन आशिल्ले जिवनाचे विशयान तो मस्त आश आशिल्लो तसले ताका तो तागेले आशिल्ले मस्त श्रीमंत तो तागेले दुड्ड पुरा नाका जाल्याक पुरा खर्च करता आशिल्लो तो ताका ज्ञानोदय दिल्लो तसले प्राणेश दास श्रीधर विठ्ठल दास म्हणून ताका कोरून तसले एक म्हणलें आनी दोनी तुमी मराठी म्हणलें मराठी म्हणलें चंद जालें
आनी कसल म्हूण म्हळ्यार तुमी आतां म्हणलेल्यान तूं गुरूल जे तर मागीर पुरा परमात्माले म्हणलें मागीर तिनं तारतम्याकय कसलेय तोंदर जायना ना तिने म्हणके चंद करून भजन म्हणलां आनी तबल्या विशयांत हांव उलयल्यार म्हाका हांव सांगेल म्हणके जाता येता म्हळ्यार तबल्याक आमगेले विश्वान म्हाका सादारण एक 20-25 वर्सां तबलो वाजयला तशें जाल्यार म्हणजे तागेल बगे हांव उलयल म्हण जाल्यार मागेल बगे हांव होगळसून घेतील म्हणके जाता फुडें दवर न्हू तागेल अन्नानय तशीची भजन कितली जे का हार्मोनियम की तबलो की कितले म्हण आमकां वाट दाखयले तागेला नाना तशें जाल्यार मी तिनं विश्वाल बगे हांव कसलेय उलोवच्याक इश्ट पावना अत्यंत सुंदर टेक आताय कितली जाय तितलेची आनी हार्मोनियमय तशीची कितली जाय तितलेची तेदनाची भजन जाता नातल्यार भजन भोजन जाता तशें जाल्यार मी तिनं अत्यंत सुंदर जाल्यार भजन प्रस्तुत केला देव बरें करो आमगेले पुरा पुतूरचे भयण्यांक भावंडांक पुरा म्हूण सांगताची तुमगे लागीं विदाय घेता प्रथम जावन आमी श्री 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 संयमेंद्र स्वामी हांकां प्रणाम करताची आमगेले वेंकटरमणाक पांय पडताची हांव दोन उतर उलयता आमी पुतुरा देखून श्री लक्ष्मी वेंकटरमण महिला भजना मंडळी आमी GSB यूथ ऑफ GSB आनी भजना सम्राट हे भजना कॉम्पिटिशनाक आमी स्पर्धाळू जावन हांगा येयले आसा ती आमकां भारी संतोश आमी तारतम्य रितीर भजन प्रॅक्टीस करून हांगा येयले आसा ती आमकां यूथ ऑफ GSB भजन सम्राट हांणी प्रथम जावन हे पुरा मंडळीक असले एक कॉम्पिटिशन दवरलेले भारी खुशे विशय आमगेल्या वरी मस्त मंडळींक येवचे एक भजन सांगचे एक जांग एक अवकाश दिलेल्याक आमी यूथ ऑफ GSBक आमी आमगेले मंडळी तर्फेन आमी आभारी जावन आसात आनी आमगेले सक्कड समाज बांधवांक हें भजन आयकयाती उपास अनेक एपिसोडा वटू तुमगेले भाई तुमगेला घेताव ते दळताय तुम्ही नामस्मरण करा आमी नामस्मरण करता ती हरे श्रीनिवास